मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 24:20 वोळ 20 ते 28 तेन्ना जेबी देवाच्या पुतांची आवय ताचे सोरशें आपल्या पुतांक घेवन आयिल्ली आनी ताचे कोडे कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून परतीपाड केलो, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलों त्या प्रांतांतलें तुमच्यान पिवूंक जायत? ताणें म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या प्रांतांतलें तुमी पियेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक दिवंक म्हजे आदी ना ते जागे म्हज्या बापान निर्मून दवरल्यात तांकां. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर चिडले, पूण जेजून तांकां आपणा सोरशें आपोवून हाडून सांगलें, विदेशां मोदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचें मोदें अशें जावचें न्हय. ना, तुमचें मोदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचें मोदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो. अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.